नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार. हांव दीप्तिका कोडकरेच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. मंगळारा 2 अपघात. फातोडेर परवरी डेल्फिनो सुपर मार्केटा कडेन जीप आनी दिव्यांग मनशाच्या स्कूटरीचो अपघात जाल्यार पणजे दिवजा सर्कला कडेन दुसरो अपघात. परवरी अपघातांत दिव्यांगांक मरण. फाटले 20 दीस भाज्यांचे दर तेंगशेर. भेणे, वालपापडी, डब्बू मिरसांग, दोडगी, काराती 100 रुपये किलो. मटाराचे दर पावले 120 रुपये किलो. सर्वसामान्यांच्या कपला काठ्यो. एक लाख मतांनी उत्तरेत जिखतले लोकसभा वेंचणूक. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलो विश्वास. राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या फाटभुंयेर भाजपाची लोकसभा वेंचणुकेची स्ट्रॅटजी तयार. बाणावले चलिल्ली दिरयांची सर्त. एका दादल्याच्या आयली आंगलट. बैलाचे शिंग तोपून 41 वर्साच्या दादल्याक आयलें मरण. आणि चोपडेची फामाद दर्या सम्राट श्री वेताळ देवाची वर्सुकी जात्रा मनयली व्हडा उमेदीन. भक्तांनी व्हड संख्येन केल्ली गर्दी. आता खबरो विस्तारान. मंगळारा सकाळी 2 अपघात जाले. परवरी डेल्फिन सुपर मार्केटा कडेन मंगळारा फातोडेर जीपीन दिव्यांग मनशाच्या स्कूटरीक धक्को दिलो. ह्या अपघातात दिव्यांग मनशाक आगताक मरण आयलें. प्रायव्हेट जीप रेंटाक घेतिल्ली अशें घटना थळार उपस्थित आशिल्ले सांगतात. मंगळारा सकाळी पणजे दिवजा सर्कला कडेन आनीक अपघात जालो. हाली अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा. दिसाक एक तरी अपघात जाता. मंगळारा परवरे डेल्फिनो सुपर मार्केटा कडेन जीप आनी दिव्यांग मनशाच्या गाडयेचो अपघात जालो. ह्या अपघातांत दिव्यांग मनशाक मरण आयलें. ही घडणूक मंगळारा फातोडे 4:30 वरांचेर घडली. मैं गाड़ी चला रहा था, बीच में आके टच हो गया. और ये हैंडीकैप कुछ कोई था? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हैंडीकैप था नहीं था मेरे को वो टाइम पे नहीं मालूम. मेरे को खुद को गिल्ट फील हो रहा है भाई. इसका भी जान अपने से बहुत बड़ा है. ये बात मान के चलना. मैं किधर भी हटने वाला नहीं, मैं इधर ही रुका है. टेंशन मत लो. ये रेंट कैब है? हाँ, रेंट कैब है. आप बोलो, जो है वो बोलो. मीडिया के सामने हाथ मत बुलाओ. जो है वो बोलो. आप सेफ होंगे. तुम प्रॉपर्ली बोलो. आप बोलो. मैं फ्रेंड चला रहा तो आप रिकॉर्डिंग कर लो, चलेगा. ये रेंट कैब है ना? वो छोड़ो. आपने क्या बोला मुझे पहला? मेरी बात सुने. आप क्या बोला? रेंट क्या बोला? नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ. मैंने वो पूछ रहा हूँ. ड्राइवर कौन था? बहुत अच्छी बात. पूछो ना, बोल दो. मेरे को सुन लो, गाड़ी आपने चला रहा था. नहीं चला रहा था. मैं झूठ क्यों बोलेगा? नहीं चला रहा था भाई. क्लीन रोड है वो. भागा है वो. किधर भागा? अरे मैं नहीं चला रहा. मंगळारा सकाळी पणजे दिवजा सर्कला कडेन आनीक अपघात जालो. 4 चाकी वरून डिवायडराक मोकली आनी गाडी परती जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटले 15 ते 20 दीस जाले पणजे बाजारात भाजयेचे दर तेंगशेर पावला. भेणे, वालपापडी, डब्बू मिरसांग, दोडगी, काराती आनी हेर भाज्यांचे दर 100 रुपये किलो आशिल्ले. मटाराचे दर वाढून 120 रुपये किलो जाला. लसूण 400 रुपये किलो जाल्यार आले 200 रुपया किलो विकतात. भाज्यांचे दर आयकून सर्वसामान्यांच्या कपलाक आठ्यो पडल्यात. उण्या उत्पादनाक लागून आनी मागणी चड आशिल्ल्यान लसणूचे दर वाडला. 100 रुपया दरात विकपी कांदो आनी टोमाटाचे दर मात 40 रुपयांचेर स्थिर आसा. सोमारा पणजे बाजारांत कोबी 30 रुपया आनी फ्लावर 40 रुपया किलो आशिल्ले. लसूण आनी आल्याचे दर फाटलो 1 म्हयनो जालो तशे आसा. म्हारगायेचो फटको सर्वसामान्याक बसता. गांवठी भाजयेक खूब मागणी आसा.
फाटले 15-20 दीस जाले पणजे बाजारांत भाजयेची दर तशी आसा. भेंडे, वालपापडी, डब्बू मिरसांग, दोडगी, काराती ह्या भाजयेची दर 100 रुपया किलो आशिल्ली. मटरांची दर तर 120 रुपया किलो जाल्या. लसूण 400 रुपया किलो जाल्यार आलें 200 रुपया किलो बाजारांत विकतात. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले टमाट आनी कांद्याची दर 100 रुपया किलो बाजारांत विकताले. आतां 40 रुपया किलो कांदे आनी टमाट बाजारांत विकतात. उण्या उत्पादनाक लागून तशेंच बाजारांत मागणी आशिल्ल्यान लसणूची दर आजून 400 रुपया स्थिर आसा आनी आलें जे पळोवपाक गेले जाल्यार 200 रुपया किलो आसा. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले आलें आनी लसणीची दर तशी आसा आनी जी ही भाजयांची दर वाडत वयता ताचो फटको जो आसा तो सर्वसामान्य लोकांक बसता. गांवठी भाजयेची मागणी बाजारांत खूब आसा पूण भायली भाजी चड येवन बाजारांत कमी दरान विकतना खंय तरी गांवठी भाजी घेवपाक लोक फाटीं फुडें जातना दिसून येतात. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. 2024 चवथी लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत भाजप 1 लाख मतांनी जिखतले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. ह्यान पयलीं दक्षिण गोंयांत 60,000 परस चड मतांनी भाजपाचेच सीट वेंचून येतले अशें विधान मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा आदीं केल्लें. लोकसभा इलेक्शनाच्या तुम्ही 60,000 वोटांनी एक्स्ट्रा जिंकतले म्हणून पयलेच म्हणला आणि तुम्ही नॉर्थाक नॉर्थाक आम्ही 1 लाखान जिंकता. ओके लोकसभा इलेक्शनाच्या तुम्ही 60,000 वोटांनी एक्स्ट्रा जिंकतले म्हणून पयलेच म्हणला आणि तुम्ही नॉर्थाक भाजपान उमेदवारांचेर अजूनय सस्पेन्स चालू दवरला. हो निर्णय केंद्राचो ते उमेदवार थारायतले. भाजपान लोकसभे खातीर प्रचार सुरू केला. भाजपा उमेदवारांचेर न्ही जाल्यार भाजपाच्या कमळ चिन्हाचेर प्रचार फुडें व्हरता अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचें म्हणणें. सोमारा सांजवेळार भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बसका जाली. ते ह्या वेळार लोकसभा वेंचणुके खातीरची तयारी तशेंच 22 जानेराक श्री रामाक येवकार दिवपाक गोंयभर कार्यावळी आयोजीत करप तशेंच 22 जानेरा पयलीं देवळांनी स्वच्छता अभियान करप अशी सुचोवणी पदाधिकाऱ्यांक दिली. जानेराक अयोध्येत जावपी श्री राम मुर्ती प्रतिश्ठापनेच्या फाटभुंयेर भाजपान आपली लोकसभा वेंचणुकेची स्ट्रॅटजी आंखल्या. 22 जानेराक भाजप गोंयच्या मतदारसंघांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी आंखतले. ते भायर हेर ज्यो लोकसभे खातीर कार्यावळी आंखपाक जाय ताचेरय चर्चा जाली. आज वेगवेगळे पार्टी ऑर्गनायझेशन कारण लोकसभा निवडणुकीची तयारी ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा आणि ताका लागून वेगवेगळे जे कार्यक्रम आमी येणाऱ्या दिसांनी करपाचे आसात त्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचेरूय आमी चर्चा केली आणि येणाऱ्या 22 तारखेर राम मंदिराची अयोध्येक प्राणप्रतिश्ठेचो कार्यक्रम जावपाचो आसा. त्या संदर्भातली एकूण आमी कितें करपाक जाय ह्या संदर्भातले आजच्या ह्या बैठकी भितर सगळें ठरयलें. त्यामुळे पूर्णपणे केवळ ऑर्गनायझेशन आणि लोकसभा निवडणूक ह्या संदर्भात आजची बैठक. रामाचो संदेश तुम्ही पावून पक्ष बळकटी करता अशें रामाचे संदर्भात आम्ही सगळ्यांनी इन्वॉल्व जावचे कारण सगळेच जण राम मंदिराचो कार्यक्रम केवळ भारतीय जनता पार्टीचो ना तो सगळ्यांचोच कार्यक्रम आसा आणि त्यामुळे सगळेजण आपापल्या हातून पण आम्ही ताच्या भितर आम्ही पार्टी म्हणून जो कार्यक्रम दवरला तो सगळे जे रिलिजियस प्लेसीस जे आसात ते सगळे क्लीन करपाचे कार्यक्रम अशें आमी ठरयला. तेचे सुरवात आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुरू केलें आणि त्यामुळे देशभरा भितर 21 तारीख पर्यंत सगळी धार्मीक स्थळां त्याच्या भितर आमची हिंदूंची मंदिरां वगैरे आसात पण मागीर त्याच्या भितर चर्च आसत मस्जिद आसत हे सगळे जे हे स्थळां आसा ही क्लीन करपाचें काम जें आसा तें भारतीय जनता पार्टी म्हणून करप अशें आमी ठरयल्लें आसा. बाकीचो जो कार्यक्रम जातलो ते सगळे म्हणून करचे तातूंत केवळ भारतीय जनता पार्टी अशें न्ही पण बऱ्याच जाग्या भितर आपापल्या घराची रोशनाई करप पणटे पेटोवप आसत वेगवेगळ्या देवळांनी भजन किर्तन त्या दीस महानैवेद्य हे संबंध गोंयभर करप अशें ठरयल्लें सगळ्याच लोकांनी देशभर आसत पण गोंया भितर सुद्दां देशभरा भितर जशे स्पेसिफीक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जो आमी करपाचे आसा तो क्लिननेस ड्रायव्ह धार्मीक स्थळांचो हो करप अशें प्लॅन केला. खुबशी अपोजिशन म्हणटा की हे जे राम मंदिराचे आसा एक खंय तरी पार्टी काम आनी खंय तरी इलेक्शनाचे स्टंट म्हणून नाही कारण ह्याच्या पयलीं कारण भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रातल्या लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीक राम मंदिर बांदतले हो विषय आसतलो त्यामुळे तेंच्यांनी सांगपाची गरज ना न्ही कारण सुरवाती पासून ह्या हाच्या भितर 1989 पासून भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट भितर आसा. ह्या विशयाक लागून भारतीय जनता पार्टीन 4 राज्यां गवयली आपली. ज्या वेळाचेर हांगा आमचे उत्तर प्रदेश आसत मध्य प्रदेश आसत आमचे उत्तराखंड त्या वेळाचेर दिल्ली ही सगळीं आमची राज्यां त्या वेळाचेर गेली न्ही
आणि त्यामुळे त्यातून कोणी आमकां हें सांगपाची गरज ना. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खंयचो आपलो फ्लॅग घेवन फिरना हें करपाक, कारण देशभरा भितर सगळेच करतात, सगळ्याच देवळां भितर हो कार्यक्रम करतात. भारतीय जनता पार्टी ज्या वेळाचेर प्रचार करतात त्या वेळाचेर आमची कमळ निशाणी ही घेवन आमी प्रचार करतात. त्यामुळे आमी इंडिपेंडंट न्ही कोण तो सांगपाक, आमी करता आसतना पार्टीचो सिंबॉल कमळ, हे कमळ लोकांच्या घरा पर्यंत पावप आमी ठरयल्लें आसा. आनी आमी अशें म्हणिल्लें आसा की बऱ्याच लोकांक आमी नवीन कांय लोक जे आसात तांकां पार्टी भितर आमी घेवपाचे आसात. आनी त्यामुळे कमळ निशाणी ही निशाणी घेवन आमी लोकां समोर वतात. पार्टीचो हे कोण आसतलो कॅन्डिडेट ते म्हत्वाचें ना, सिंबॉल हो म्हत्वाचो. त्या खातीर मिटींग आशिल्ली. वेगवेगळे आमचे गांव चलो अभियान सुरवात जाता 4 तारखेच्यान 11 तारखे पर्यंत पुराय देशभर गांव चलो अभियान आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन सगळ्या प्रत्येक गांवांनी कार्यकर्ते वयतले. म्हणजे मोदीचे विकसीत भारत हेच्या वेगवेगळ्यो स्किमी आमच्या सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजना लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमी गांव चलो अभियान सुरू केलां. कार्यकर्ता बैठक होती लोकसभा 2024च्या बाबतीत प्लॅनिंग आणि वेगवेगळे कार्यक्रम या बाबतीत बैठक होती. सो त्यामध्ये आपले अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडेजी यांचा मार्गदर्शन झालं. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सुद्धा या बैठकीला उपस्थित होते. सगळ्या मंत्री आमदारांची उपस्थिती आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. यामध्ये 2024ची तयारी, वेगवेगळे कार्यक्रम जे पक्षाने आखून दिलेले आहेत त्याच्याबद्दल माहिती सगळ्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे. आणि 2024मध्ये आम्ही लोकसभाच्या दोन्हीही सीट जिंकू याचा निर्धार करून आम्ही मिटिंगमधून बाहेर निघालो. दोन्ही जागांमध्ये काही महिलांना संधी असणार का? पक्षाच्या तिकीट्स जेव्हा डिक्लेअर करणार तेव्हा तुम्हाला कळेल. मॅडम, तुम्ही अयोध्येला जाणार का? आम्ही प्रत्येककडे गोव्यामध्ये जी देवस्थानं आहेत तिथे सगळीकडे आम्ही सेलिब्रेशनची तयारी चालू आहे आणि तिथेच कुठल्या तरी देवळामध्ये आम्ही पण सहभागी होऊ. पण ही लोकसभाची आमची प्रिपरेशन्स फॉर लोकसभा चड अजून काय डिस्कस करू ना. पण इट्स इंटरनल पार्टी आमची वर्किंग्स हाव वी हॅव टू वर्क बोथ वायज. आणि जे आमचे नॉर्मल आमचे पळय ऑर्गनायझेशन पळय जे वर्क आसा ताजेर डिस्कशन जाल्लें. जानेराच्या 22 तारखेक आमचे लाडके प्रभू श्रीराम हे विराजमान जाता अयोध्येक. ते फाटभुंयेर भाजपान आपल्या स्ट्रॅटजी आखल्या आणि त्या दिसा वेगवेगळे कार्यक्रम भाजपा गोंयभर करतले. श्रीराम जन्मभूमी प्रतिश्ठापनेच्या दिसा त्याच्या अनुषंगान भाजपान वेगवेगळे भूत वायट देवळांनी कार्यक्रम आखल्यात. आणि याचं स्ट्रॅटेजी म्हणून BJPची अपकमिंग इलेक्शन स्ट्रॅटेजी म्हणून राम जन्मभूमी प्रतिष्ठापनेच्या अनुषंगान ही कार्यावळी गोंयभर जातल्यो. एक म्हटल्यार जी प्राण प्रतिश्ठा जातली अयोध्या, त्याच्या पयलीं भाजप वेगवेगळ्या देवळांनी वचून स्वच्छता अभियान राबयतली. सगळीं देवळां म्हणटा ते भाजपा कार्यकर्ता साफ करतले, स्वच्छ करतले, नितळ करतले. ते भायर 22 तारखे दिसा वेगवेगळ्या वाठारांनी एक उत्सव मनयतले रामलल्लाक येवकार दिवपा खातीर. भाजप आपल्या पातळीचेर हे प्रोग्राम करतले. तशेंच तेंच्यांनी हेर गोंयकारांक पासून अपील केला की तुमी असो एक राम जन्मभूमीचो एक दीस आसा, प्रतिश्ठापनेचो दीस आसा, तो सुद्दां तुमी स्वता हे करून फुडें येवन तुमी साजरो करचो. आणि बाकीचे प्रेपरेशनाचे सुद्दां डिस्कशन जालें. वेगवेगळे कार्यक्रम जे लोकसभा इलेक्शना पयलीं जातले ते पासून सगळे डिस्कस जाला. केन्ना करपाचे, कशें ऑर्गनायज करपाचें तें डिस्कस जाला. कॅन्डिडेट्साचेर अजून मेरेन भाजपान स्पश्टीकरण दिवंक ना. भाजपान फक्त तितकें सांगलां प्रदेशाध्यक्ष आसात सदानंद शेठ तानावडे तेंची अजूनच तितकेंच म्हणणें आसा. सेंटर म्हणटा ते फक्त कॅन्डिडेट डिसायड करतले. आमी कॅम्पेनींग स्टार्ट केलां. आमकां कॅन्डिडेट फेस नाका, पूण पार्टीचे जे लोटस फेस आसा ते लोटस फेस घेवन आमी लोकसभा निवडणुकीचो प्रचार सुरू केला. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. सोमारा सांजे बाणावले हांगासर चलिल्ल्या धिरयांच्या सर्तीत बैलान धपको दिल्ल्यान 41 वर्साच्या जेनिटो वाझ ह्या दादल्याक मरण आयलें. बैलाचे शिंग तोपिल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जाल्ली. अपोलो हॉस्पिटलांत व्हरतना ताका मरण आयलें. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास कोलवा पुलीस करतात.
आज बाणावले हांगा जाल्ले एक दर्या भितर एक 41 वर्साच्या भुरग्याक मरण आयलें. ताका बैलाचें शींग पोटान गेल्ल्यान अशें ताका मरण आयलें अशें दिसता. ताका थंयच्यान आपोलो हॉस्पिटलाक हांगा हालयल्लो, पूण आपोलो हॉस्पिटलाक व्हरता तेन्ना ताका मृत घोशीत केल्लो आसा. त्या भुरग्याचें नांव जवितो वाज अशें आसा आनी ताका 41 वर्साचें आसा. आतां दर्याक हायकोर्टान बंदी घाल्ली आसा, तरी आसतना ह्यो दर्यो जातात. ही आतां ह्या आठवड्याची दुसरी घडणूक. हाजे पयलीं बाणावले बिचार पयरूच एक ब्रिटीश महिलेच्या पांयाक शींग मारून ती इंजर्ड जाल्ली. आतां ही दुसरी घडणूक. आतां पुलीस एकामेक दोळ्यार पट्टी बांदून आनी कानाक बोट घालून वोगी कित्याक रावतात हें कळना. व्हिडियो चालूच आसात. हायकोर्टान आनी हायकोर्टान बंदी केल्ली आसतना सुद्दां आनी स्ट्रिक्ट तायशिरी दिल्ली आसतना सुद्दां ह्यो दर्यो जातात. कश्यो जातात हें कळना. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव वाळकेकार. चोपडेची फामाद दर्या सम्राटची वेताळ देवाची वर्सुकी जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या जात्रेक फोगाची जात्रा अशेंय म्हणटात. हांगा आंगवण करून देवाक आंगवणीचो फोग दितात. ताका लागून दर वर्सा जात्रे वेळार हांगा आतिशबाजी पळोवपाक मेळटा. दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा भक्तगणांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. सध्या गोंयांत वचत थंय रस्त्याक अशी कोयर उडोवपाच्या प्रकारांत वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. पारसे पंचायतीच्या आजूचो ओहळ मांद्रे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याक अशी कोयर उडयल्ल्यान पुराय वाठार दुशीत जाला. देखून ह्या प्रकाराचेर पंचायतीन खर कारवाय करपाची मागणी जावपाक लागल्या. आज आम्ही पारसे पंचायत क्षेत्रातल्या आजूचो ओहळ मांद्रे ह्या वाठारान हो मुखेल रस्तो आसा. त्या मुखेल रस्त्याच्या सायटीर आसात आणि ह्या रस्त्याच्या दोन्ही वाटेन व्हडा प्रमाणान गार्बेज कोयर उडोवन हो परिसर अस्वच्छ केल्लो आसा. सरकार जायत्या वेळार स्वच्छता मोहीम राबोवची म्हणून नागरिकांक आव्हान करता आणि त्या आव्हानानुसार नागरिकही केन्ना केन्ना पंचायती साफसफाई करतात. पूण कांय नागरीक काही व्यावसायिक जो आपलो घरचो कचरो आसतलो, हॉटेल वेवसायाचो कचरो आसतलो किंवा बांदकाम साहित्यान निर्माण जाल्लो जो कचरो आसा, कोयर आसा, तो कोयर ह्या वाठारान उडोवन हो परिसर दुर्गंधीमय आणि अस्वच्छ करपाक ते वाव दितात. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जे कोणी हो कचरो उडयता ताचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.
सीआरझेडाच्या नियमांक लागून केशीच्या थळाव्यांक मुळावे सुविधां खातीर परवाने मेळनात. केशीच्या थळाव्यांक जीवन आवश्यक सुविधांचे परवाने मेळचे ह्या खातीर पर्यावरण मंत्र्या कडेन मेळून हाचेर उपाय काडपाक सांगतलो अशें केसीचो सरपंच डिक्सन वाझ हांणी सांगलें. See, आमकां कावेलोसी मरे कितें जाता, what happened, कावेलोसी is a very sensitive because one side is river and one side is the sea. So as you go to Kavelosim and further to Mawar, it becomes narrow and narrow. So people are affected by the CRZ rules, norms. आता आमचे स्थानिक लोक कितें, they are fishermen, toddy tapper, सारखे originally, आणि farming activity. There was nothing else. If you see 100 years ago, only fishing, toddy tapping is the main occupation and farming. तो लोक कितें करतालो, पावसा मागीर शेत रोयतालो, मागीर पावस गेलो की ना नुस्तें मारतालो, रेंदेर आहलेले, सूर काडटाले, सोर काडटाले आनी अशें करून त्या नुस्त्या मारून आपणागेलो दोन चलयताले. नाव वॉट हॅपन, नाव आतां ट्युरिझम हॅव स्टार्टेड लास्ट 30-40 years. सो ट्युरिझम हॅव टेकन द मेन स्टेप आनी हे सगळे ऑक्युपेशन फाट पडना. पूण आतां कितें जालां ट्युरिझमाक, जे लोक आमचो कितें धंदो करूंक येता तांकां कांय करूंक मेळना. दुसरें आमचो लोक स्थानीक लोक आसलेलो जे धाकटे घरां रावतालो, आयज तेंगे फॅमिली वाडल्या, तेमी थोडी घरां ती आतां व्हडली गेली. सो नाव CRZ इज नॉट गिविंग देम परमिशन इदर टू रेग्युलरायज देम और टू बिल्ड न्यू वन. सो आमगे कितें आहा, आमगे कितें मागणी दॅट दीस पीपल आर पीपल 100-150 years old ago. So तांकां हो CRZ rule, CRZ मागीर येयना. So I request the government to find a solution so that I'm not talking about commercial activities. हांव मागता फकत रावपाचीं घरां. हे तुमी now very soon we will all meet, including Kolwa, Benalim, Varka, आणि Kavelosim, Betul, Asolna. We all must come together and find a solution for that, because कितें जाता, High Court order is affecting everybody, which is in North Goa. Those are commercial activities which are built now. आमचे पण लोक आहा तिची घरां ही सगळी 91 प्रायर आहाय. सो दे शुड नॉट गेट पेनलायज फॉर दॅट. आय थिंक गव्हर्नमेंट should find a way, and we will request the government and we will appraise them. आमचो न्यू एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा Alex Suker, we will meet him next week and to tell to advise him, to guide us how to resolve this problem. आपल्याच चल्याक जिवेशी मारपाच्या आरोपाखाला अटक जाल्ली सूचना सेठ हिका गोंय राज्य भुरग्यांचे न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. तिची जानेराच्या 19 मेरेन कळंगूट पुलीस स्टेशनात ह्या गुन्यांवाची फुडली चौकशी जातली. सूचनाक म्हापशा न्यायालयान सुनायल्ली 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची मुजत आयतारा सोंपली. तिका पुलीस बंदखणीत दवरपा खातीर कळंगूट पुलिसांनी तिका पणजे भुरग्यांच्या न्यायालयात हाजीर केले. थंय न्यायालयान तिची पुलीस कस्टडी आनीक 5 दीस वाडयली. कळंगूट पुलिसांनी तपास कसो चलता हाची म्हायती न्यायालयात दिली. तिका आयजय बांबोळे IPH तपासणी खातीर व्हरतले, तशेंच तिका पिशांतूर दोतोरा कडेन चॅकअपा खातीर धाडटले. तशेंच मरण पाविल्ल्या चल्याचे बापायची DNA चांचणी जातली अशी म्हायती पुलिसांनी दिली. जुईजान आरोपी सूचनाक जबानी दिवपाक सांगिल्ले, पुणून तिणें ओगीच रावप पसंत केलें. पळयात पुराय बातमी. पुलिस ने एक्चुअली 8 दिन सॉर्ट किया था, मगर अभी 5 दिन उसको उनको दिया है पुलिस को. और कोर्ट में पुलिस ने क्या कहा कि उन्हें क्यों ज़्यादा कस्टडी चाहिए, एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं कस्टडी? बेसिकली उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत पंचनामा भी किया है, उनको बहुत टाइम गया होगा, तो उनको इंटरोगेशन के लिए और चाहिए टाइम नहीं. मर्डर वेपन के बारे में कुछ पुलिस ने बताया? नहीं, सी बेसिकली फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर टाइम हैज बीन ग्रांटेड टू देम. 5 days has been granted to them. Further, initially there was 6 days which was granted. Now police custody is granted for another 5 days. Any claims submitted by the accused, or is there any plan to file bail? No, but we don't have instructions of. अक्यूज सूचना शेठ जे अलेजली आता अलेजली म्हणजे पडले कित्याक ती डिनाय करता पूण मारला म्हणून आपल्या चल्याक 4 वर्साचो जो चलो आसलो तिका बॅगेत घालून कर्नाटकाक तिका धरलेले. काल तिची 6 दिसाची पोलीस कस्टडी आसली ती सोंपली आणि JMFCची कस्टडी सोंपल्या उपरांत आयज कळंगूट पुलिसांनी तिका चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार प्रेजेंट केले. थंयसर हियरिंग जाली, दोनूय सायडीचे आयकून घेतले. अक्युजान आपले काय म्हणणें दिवंक ना आणि
चिल्ड्रन्स कोर्टान एक कस्टडी वाडयला आनी 5 दीस कस्टडी एक्सटेंड केला 19 तारखे मेरेन. हो चिल्ड्रन्स कोर्टाची ऑर्डर आसा. हांगासर म्हणणें आयकून घेतलें PIचे कितें ते फुडले कसो कोर्स अजून एक केस इन्व्हेस्टिगेशनान आसा. तिका आयज परत IPHB मेडिकल एग्जामिनेशन व्हरतले हेका आनी थंयसर तिका एक सायकॅट्रीक डॉक्टरा कडेन रिफर करतले अशें PIन सांगला. फुडली तपासणी चालू आसा. बापूय येयला तेजो आनी बापूय आतां बापाक तेजे GMCन व्हरतले फॉर DNA टेस्ट अशें PIन सांगला. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. हाच्या आदी लोकसभेची वेंचणूक लडोवपाची भास चलोवन दाखोवपी चर्चिल आलेमांवाचो सूर ल्हव ल्हव बदलपाक लागला. 2024चे लोकसभा वेंचणुकीन मतपत्रिकेचो वापर जाल्यारूच आपूण वेंचणूक लडयतलो अशी पलटी आतां चर्चिल आलेमावान मारल्या. 2024 इलेक्शनात तुका बॅलट जाय काय EVM जाय? 20 आतां हय मुखार इलेक्शन येतलें. हांव इलेक्शनाक बसपाक म्हणून बॅलट जाल्यार बसता तूं इलेक्शनाक. EVM जाल्यार तूं बसपाना. आतां बॅलट जर वोटींग जर केंद्र सरकार करता जाल्यार सावथ गोवा MP इलेक्शनाक चर्चिल आलेमा बसता. सावथ गोवा कलेक्टरान EVM मिशनाचें डेमॉन्स्ट्रेशन जाता. सदांच EVM आमी काँग्रेस जिखला सारकी जिखल न्हू. आनी तेच्या फुडें थिंगा कितें जाल्लें गाडी भायर पडली मशीन उडयल्ली भायर म्हणून टीव्ही ना मुळे व्हिडिओ मुळे जाला न्हू. हांव तुका म्हणटा कित्याक लागून गाडी फुडें आसता कित्याक लागून ती EVM मशीन फुडें आसताली कितें जालें थिंगा. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे